गोंयांत लोकां मदीं खास करून बायलां मदीं कर्करोगा विशीं जागृताय पातळोवपाची गरज आसा। तशेंच गोंयांत आशिल्ले कर्करोग दुयेंती कशे बरे जाता आनी कशे कमी जातले हाचेर भर दिवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता। कर्करोग जागृताय आनी प्रतिबंधाचेर वेंचकी अधिकाऱ्यां खातीर मास्टर प्रशिक्षण कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो। आमी डे टू डे पळयता की कितलेशेच पेशंट्स जे सफर जातात आणि खास करून इट इज बिकॉज ऑफ द लेट डायग्नोसिस आणि लेट डायग्नोसिस सफर जाल्ल्या कारणान इट इज एन लॉस ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ मनी, हे तर सगळे आसात, बट इज एन पेनफूल लायफ जे हातूंतल्यान तांकां वयचें पडटा। ताज्या खातीर म्हाका दिसता म्हणजे स्क्रिनींग आनी हे ते जायत रावतलें, बट ताज्याय पेक्षा बींग वी आर इन द मेडिकल प्रोफेशन आमकां कंटिन्युअसली उलोवप गरजेचें आसा। आमी जेन्ना लोकां कडेन कंटिन्युअसली उलयतले, जेन्ना जेन्ना संद मेळटा, ज्या ज्या जाग्यार क्रावड आसा आनी आपल्याक उलोवपाची संद जर मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता आमी एकट्यानूय बी ऑपॉर्च्युनिटी केन्नाच सोडपाक जायना। म्हणजे खास करून म्हणजे कॅन्सर स्क्रिनिंगाच्या बद्दल उलोवपाची, आनी ती जर तुमी उलोवपाक शकले, म्हाका खबर आसा म्हणजे एवरी कॅन्सर स्क्रिनींग पेशंटांतल्यान आतां पर्यंत आमी घडोवन हाडल्या तितूंतल्यान कमीत कमी 3 ते 4 पेशंट डायग्नोसीस जाता। Then we are referring them to the Goa Medical College, Manipal, किंवा आनी खंयसरी, सो दॅट एटलिस्ट तांकां बेगिनात बेगीन ट्रिटमेंट सुरवात जाता। बट ताच्या खातीर लोकांक थंय पर्यंत हाडप हें गरजेचें आसा, आनी तें जर आमी सगळे जाण मेडिकल फॅटर्निटींतले स्टाफ हाडपाक शकले आनी अलॉंग वीथ द इंडियन कॅन्सर सोसायटी, जाल्यार म्हाका दिसता खूब मोठ्या प्रमाणात आमी कॅन्सर अवेरनेस करपाक आमकां पॉसिबल जातलें। त्या खातीर इट इज हांव म्हणजे आमच्या ड्युटीच्या भायरूय बी आमी कितें तरी करता। म्हाका दिसता दॅट इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बींग इन द मेडिकल फॅटर्निटी तें आमचें काम आसा आनी हें आमीच करपाक शकता। अशा पद्दतीन जर आमी तें घेतलें जाल्यार तें पॉसिबल आसा। म्हणून म्हजी तुमकां सगळ्या जाणांक सिन्सियरली रिक्वेस्ट आसा, ह्या मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द मेडिकल ऑफिसर एंड फॉर द नर्सीस स्टाफ, ह्या ट्रेनिंगांतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली प्रायमरी स्क्रिनिंगा खातीर आनी मोटिवेशना खातीर, तांकां स्क्रिनींग करपा खातीर तुमकां जी ट्रेनिंग दिली वयतली, ती ट्रेनिंग घेतल्या उपरांत तुमी सगळ्या लोकां कडेन स्पेशली उलयतले। ओके, स्पेशली दोज म्हणजे अबाव 40s, विशेश करून फिमेल्स स्पेशली सफर्स फ्रॉम द सर्वायकल एंड ब्रेस्ट कॅन्सर, हांच्या कडेन उलोवप गरजेचें आसा। तांच्या कडेन तुमी सगळीं जाणां उलयतलीं हाची अपेक्षा बाळगिता।